नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. सगळ्यात पयलीं परत एक फावट सगळ्यांचे उपकार इतल्याच खातीर मानतात जो उपाट प्रतिसाद तुमी आमकां रिजल्टाच्या दिसाक दिलो, जी व्ह्युअरशीप दिली ताजे खातीर. इट वॉज ट्रुली अनप्रेसिडेंटेड अँड ओवरवेलमींग. सो थँक्यू फॉर दॅट. आनी आज परत आमी सगळे एडिटर्स हांगा आसात जे ह्या निकालाची विस्कटावणी करतले. काल आमी केल्या तेन्ना नंबर्स येताले. आज आमचे कडेन फायनल नंबर्स आसात, डेफिनेट नंबर्स आसात. आनी खंय कितें जालें म्हाका दिसता हें नंबराच्या माध्यमांतल्यान, स्टॅटिस्टिक्सांतल्या माध्यमांतल्यान जाणून घेवपाची सगळ्यांक उमळशीक आसतली. आमचे तीनूय एडिटर बरोबर आसात. पांडुरंग गांवकर गोवन वार्ताचे, द गोवन एवरीडेचे जॉयल अफान्सो आनी प्रुडंटाचे एडिटर सुयशबाब गावणेकार, जाणी काल ह्या विशयाक हात घाल्लो की कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर कितें जालां आनी कोणाचें भवितव्य कितें आसपाक शकता ताजेर आमी आज तातूंत चड खोलायेन या. आनी डेफिनेटली म्हाका दिसता उत्तरेचेर चड आयकुपाची कोणाक उमळशीक आसची ना. सो ताजेर आमी मागीर या जर टायम बीन उरता जाल्यार. दक्षिणे वेल्यानूच सुरवात करया आनी प्रत्येक मनीस दक्षिणेक कितें जालां हाजे वेल्यान स्टार्ट जातलें. सुयश, सुरवात तुजे कडच्यान करता, कारण BJP प्रदेशाध्यक्षाचें एक अशें स्टेटमेंट आयलें की रिलिजियस पोलरायजेशना लागून आमी दक्षिणेक हरले म्हण. हें इतलेंच कारण ताजें काय ह्या रिजल्टा भितर, दक्षिणेच्या रिजल्टा भितर यू आर रिडींग मोर दॅन दॅट? वील टेक द ओपनिंग रिमार्क्स अँड देन वील गो फॉरवर्ड. ताणें म्हणलें त्या स्टेटमेंट इज अ वन अमंगस्ट द रिजन. वन अमंगस्ट द रिजन हें कित्या वेल्यान कळटा की सालसेतीचें कालचें तूं वोटींग पळोवशी. सालसेत हॅज वोटेड विथ अ पॅटर्न कंटिन्युअस. म्हणजे तांणी आपले वोट सुद्दां स्प्लीट जावं दिवना. हरशीं आमी म्हणटाले कॅल्क्युलेशन करतना आरजीक थंय वोट शेअर बी धरताले, पूण काल साश्टीन क्लियरली इंडिया अलायन्सा खातीर आनी अगेन्स्ट गव्हर्मेंट पॅटर्नान वोट केला. आनी आरजीन जी मतां काडल्या ती पॅरिफेरल कॉन्स्टिट्युएन्सीनी काडल्या. करेक्ट. सो मेजर टार्गेट BJPचे प्रेजिडेंटाचो जर स्टेटमेंट धरलो, ही इज टार्गेटींग एट द सालसेत, जंय तांकां तें अपेक्षीत आशिल्लें तांणी आमदार बिमदार हाडटकीर. थंय तें जालें ना कित्याक द कम्युनिटी हॅज डिसायडेड. आनी ताका तेय जबाबदार आसात. कित्याक प्रायम मिनिस्टर सुद्दां जेन्ना अशे तरेचे स्टेटमेंट करता तेन्ना दे देमसेल्फ आर ओपन टू दीस पॉलरायझींग पॉलिसी. सो ताका दुसरीच पार्टी बाबा जबाबदार आसा अशेंय म्हणपाचो भाग ना. ताका तेय बऱ्या संची जबाबदार आसात. पूण मेजरली लुकींग एट म्हणजे तूं टोटल हें इलेक्शन एज सच एनालिसीस करतलो, म्हाका तातूंतल्यान दोन गजाली दिसतात. एक 7-8 रावंड टेबलां फाटीं जेन्ना आमी मूळ कॅन्डिडेटाचेर हें करताले, BJP जेन्ना कॅन्डिडेट निश्चित करताले, तेन्ना हांवें एकदां म्हणिल्लें की ह्या इलेक्शनाक BJP जर कोण हरयतलो जाल्यार ताजी कॉम्प्लेसन्सी BJPचीच. आनी हांवें तेन्ना स्टेटमेंट केल्लो की T20 सिरिजांक इंडिया सलग 9 गेमी 10 गेमी जिखता आनी लास्ट फायनली हरपा शकता गुजराताकच. हें इतलें एग्जाम्पल तांचे फुडें आसा. एंड दे हॅव प्रूव्ड दीस कॉम्प्लेसन्सी. तूं महाराष्ट्र पळय, तूं उत्तर प्रदेश पळय, तूं राजस्थान पळय, नाल्यार तूं सावथ गोवा पळय. इट इज प्युअरली कॉम्प्लेसन्सी दॅट हॅज लेड टू देअर कॉम्प्लेसन्सी काय टेकन फॉर ग्रांटेड? कॉम्प्लेसन्सी आसा, तातूंतल्यान टेकन फॉर ग्रांटेड दोनूय एटिट्यूड आसा तातूंत. महाराष्ट्राक अती फोडाफोडी केली, आपल्या पांयार फातर मारून घेतले. UPक राम मंदिर ग्रांटेड धरले, दुसरी कम्युनिटी दुखावल्या तांकां ग्रांटेड धरले. राजस्थानाक ग्रांटेड धरले. सावथ गोवा कितें केलें? सावथ गोवा बीइंग अ काँग्रेस MP सीट, देड 2 वर्सां ताजेर काम केलें मंत्र्याक घालून. तुमचो कॅडराचो कॅन्डिडेट आशिल्लो तें सगळें सोडलें आनी लास्ट कॅन्डिडेट भरपाच्या लास्ट दिसा तुमी एक नॉन कॅडर कॅन्डिडेट दिलो. हो ताचोच भाग जाता. आतां हांव हाका कित्याक म्हणटा, हो प्रयोग करचो न्ही असो कित्याक म्हणटा हांव, हातूंतल्यानूच तो डावट जाल्लो की फाल्यां सकाळीं 33% रिजर्वेशन येतलें. 33% रिजर्वेशन येतकीर प्रॉक्सी बायलो कॅन्डिडेट घालपाचे प्रकार प्रचंड सुरू जातले.
सावथाक जो ट्राय केला ही इज अ प्रॉक्सी कॅन्डिडेट. मनशान रावचो, सरळ उलयता हांव कांय गजाली, रावचो जाल्यार आपणें रावचो. हाका ताका दवरून, कारण ह्यो केसी फुडें भरपूर जावपाच्यो आसात. देर कांट बी प्रॉक्सी कॅन्डिडेट फॉर अ स्टेट लायक गोवा. गोंय हें खूब ल्हान, गोंयचो मतदार उमेदवार सगळीं घरांनी एकामेकाक वळखतात, सगळ्यांचे एप्रोच आसा, सगळ्यांचेच तितले लागींचे कॉन्टॅक्ट आसतात. प्रॉक्सी गजाली करप न्ही. एक धडो BJPक. दुसरी गजाल, एक कन्सिस्टंटली ह्या आर्टीक सुद्दां उलयता आयलां रावंड टेबलाक पयलीं सावन, की RG हो फॅक्टर कोणें ग्रांटेड धरचो न्ही. तो जसो काँग्रेसीक तितलोच BJPक तो ग्रासरूटाचो पक्ष, तो रिजनल पक्ष, तो रिजनल इश्यू घेवन वचपी पक्ष, तो दोगांच्योय वोट बँक काडटलो. नाव आमी आरजीच्या हातूंत भितर आतां हें करया हो pattern दिसता. येस जॉयल, वी हॅव बीन टॉकिंग कन्सिस्टंटली ओवर अ पिरियड ऑफ टायम, आनी आमी म्हणटाले की आंकडी जर पळयले जाल्यार सावथाक BJPक एज दिसता. आनी हें म्हणटनाच आमी आनी एक गजाल म्हणटाले, दीस एज कॅन डिसअपियर इफ द BJP वोटर गोस अगेन्स्ट BJP, इफ द BJP वोटर डजंट वोट फॉर BJP. आतां हे जे म्हाका स्टॅटिस्टिक्स दिसता, इज व्हेरी इंट्रस्टींग स्टॅटिस्टिक्स. हांव BJP वोटर म्हणटाना कित्याक म्हणटा, डिटेलां भितर मागीर या, बट एक 3-4 एग्जांपल दिता. फॉर एग्जांपल अ कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक शिरोडा, इट इज प्रिडॉमिनंटली BJP. आज थंय विरोधी उमेदवारच ना. तुगेले कॉन्टेस्ट करपाक सुद्दां कोण, फाल्यां जर काँग्रेसीक ती कॅन्डिडेट जाय जाल्यार अशी परिस्थिती आहा. थंय BJPची लीड जी आसा ती कंपेर्ड टू 2019 1300 प्लस देंवल्या इन 2024. व्हेरी इंट्रस्टींग. मोर्मुगांव ज्या जाग्यार आज ओपोजीट कोण जाल्यार काँग्रेसी कडेन उत्तर आसची ना, आपलो लिडर कोण त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर, थंय परत 1300 प्लस देंवल्या कंपेर्ड टू 2019. दाबोळी ज्या जाग्यार मिनिस्टर आसा, ज्या जाग्यार आज जो ओपोजीट कॅन्डिडेट आशिल्लो तो MP जालो, सो थंय 1000 प्लस लीड देंवल्या कंपेर्ड टू 2019. दे इज व्हेरी इंट्रस्टींग. कुडचड्यार कितें जालां, कुडचड्यार परत कंपेर्ड टू 2019 1700 प्लस लीड देंवल्या. देर इज व्हेरी इंट्रस्टींग. आनी 2 स्टॅटिस्टिक्स हांव सांगता, जातूंतल्यान तुमकां कळटलें की वाय इट इज नॉट ओन्ली सालसेत. डेफिनेटली दर इज सालसेत, बट वाय इट इज नॉट ओन्ली सालसेत. फातोर्डा 2014 आनी 2019 जॉयल, इन बोथ द इलेक्शन्स द लीड एकदा BJPक मेळ्ळी, एकदा काँग्रेसीक मेळ्ळी, बट दॅट लीड वॉज विदीन 3 फिगर्स, 400, 500, 600, 700 अशी. ती लीड ह्या खेपेक व्हेरी इंट्रस्टींग 1800 सुमार वाडल्या. म्हळ्यार लीड कितली मेळ्ळ्या फातोर्ड्या, 2437 लीड मेळ्ळ्या काँग्रेसीक. बट इफ यू मायनस इट फ्रॉम द 2019 सिच्युएशन, ऑलमोस्ट 1800 ही लीड वाडल्या. मागीर तुमी इमॅजीन करात. आनी हातूंत भितर आनी 1-2 फॅक्टर एड करता, एंड देन लेट जॉयल स्पीक. एक म्हळ्यार फोंडा रवी नायक, ओपोजीट कोण आहा, एक राजेश वेरेकार जाणें फाटले एक कॉन्टेस्ट केल्लें. कितें जातलें, रवी नायकाचो फायदो कितलो जालो BJPक, जाल्यार 951 मतांचो जालो. 951 वोट्सान BJPची लीड फोंड्या वाडल्या. आतां खंय कितें घुसपलें तें BJPक चिंतुनी, आमी फक्त आंकडे सांगया. आनी दुसरी मोठी गजाल, मडगांव फाटले खेपेक जेन्ना दिगंबर बाब कामत काँग्रेसीक आशिल्ले तेन्ना, आतां काँग्रेसीक आसतना आनी मडगांव भारतीय जनता पक्षाचें ऑर्गनायजेशन बी स्ट्रॉंग आसतना मडगांव 2000 प्लस लीड मेळिल्ली काँग्रेसीक. कितली, 2000 प्लस, 2036. ह्या इलेक्शनाक ती लीड फक्त 1300 प्लस मेळ्ळ्या. 1300 प्लस. आतां हें कितें, आतां बाकीचे जे फुटिरांचो मुद्दो आतां मागीर या, बट जॉयल हें कितें. Pramod, before the result, we had already discussed this, that on paper, BJP looks very strong. On paper, they look very strong. कित्या खातीर की तेंचे सगळे कडेन रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्ले, मिनिस्टर, MLAs, मोस्ट ऑफ द प्लेसीस हॅव बीन रिप्रेझेंटेटिव्ह. हय. काँग्रेसाचे
कोणच दिसना तुका. इफ यू सी इन मोस्ट ऑफ दीस प्लेसीस वेदर इट इज पोंड शिरोड हय कोणच ना. Having said that, now whether how the voter will vote was a question mark. Whether they will really vote in anger, whether they will go. Here now the result shows that the voter has not moved with the leader. Absolutely not. Rather, voter has not moved with the leader, Yeah. and the voter of the BJP that Also- was consistently done has stepped back. Step back. Yeah. So तेजेर कळटा की and people have shown a lot of anger towards this defection, politics of defection. Yeah. So तितून भितर एक सामको clear येता की it was there in 2022 assembly elections. It is here to see whether you call it a Modi election or a central election, but it is very clear that this reflection is on the state canvas, state landscape of Goa. And maybe it is different in North Goa, but in South Goa, it is completely showing that they have rejected all this politics of defection. Broadly, the numbers are showing that whoever is defected, whether you call it Nuve, whether it is Margaon, any of these places, you see the net gain is somewhere around 1,000 to 1,500. Correct. So, is it worth it? आणि तू नॉर्थाक केलें म्हणटा पण तू नॉर्थाक जर पळयत पणजे नाव बाबूश मनसरात इज विथ बीजेपी. उत्पल पर्रीकर was also with BJP in this election. yeah. The lead in Panaji is not 2,000. 2,000. The lead in Taligaon जो opposite कोणूच ना थंय 1,500. Yeah. Where डिफेक्शनाचो फायदो कितलो 1,000, 1,500, 950. So by actually trying this political engineering, Yeah. by taking defectors and fielding lawn, ते तुम्ही हे केल्लें, it's completely gone for a toss. Completely gone for a toss. On the contrary, Congress or India Alliance became by the virtue of becoming underdog, तांकां चड sympathy मेळ्ळी आनी तांकां लोक चड traction मेळ्ळें. See, in places like Veli, places like Benoli, people vote in larger numbers, Yes. larger than assembly So, elections. for to put it in perspective, फाटली इलेक्शनाक सालसेतीक 50,000 समज लीड मेळिल्ली. ह्या खेपेक ती लीड 61 to 62,000 जाली. म्हणजे 12,000 ती लीड वाडली. बट दीस आय थिंक मोर ऑर लेस वॉज ऑन द एक्सपेक्टेड लायन. एक 5-6 हजाराचो फरक जर सोडलो, एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग दॅट ही 55,000 सुमार ती 55-56,000 55-56,000 लीड मेळटलीच मेळटली. ताचे बद्दल म्हाका दिसता कोणाचेच येनाशिल्लें. वॉट एवरीबडी वॉज होपिंग दॅट अ दिगंबर कामत, अ रवी नायक, अ सुभाष शिरोडकर वील टायड ओवर दीस. ही जी एक्स्ट्रा 10,000 येतात वील टायड ओवर इट. सुदीन ढवळीकर दे वील टायड ओवर इट. हांगा जर परिस्थिती उलटी जाल्या, टायड सोडूनच दी थंय तुका. हांगा जर परिस्थिती पयली, जो अलेक्स रेजिनाल्ड आज बीजेपी बरोबर आहा, इंडिपेंडंट MLA, त्या अलेक्स रेजिनाल्डाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर फक्त 839 वोटांचो फायदो जाला. 839 वोट्सांचो फायदो जाला. आतां दुसरो तुगेलो कोर्ताली, इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. कोर्ताली तर उलटेच जाला. कोर्ताली फाटली एपेक फक्त 86 काय 87 अशी लीड आशिल्ली. ती लीड आज 1,839 जाल्या. म्हणजे ज्या इंडिपेंडंटाक तुमी तुमचे बरोबर घेतले आनी तुमी तांकां सांगलें की तुमी सरकारा भितर आसा म्हणून, आनी सरकारा खातीर कितें केलें पांडुरंग बाब? एक कांय वर्सां पयलीं एका इलेक्शनाक तो विशय मुद्दाम काडटा की 4,80,000 आमचे सदस्य आसा गोंयान, वोटर मेंबर अशें म्हणून BJP सांगपी, तांकां मतांच तेन्ना कितें तरी 2.5 लाख कितले तरी पडली. सो हो जो BJPचो जो दाखोवपाचो हें आसा न्ही, म्हणजे फुगोवन की आमी म्हणजे आपलो व्हडलो पक्ष, जो ओवर कॉन्फिडन्स जो आसा तो ह्या इलेक्शनान परत एक फावट हें केला की तुमी बारीकशी जर आमी तो उल्लेख कोणी करूंक ना. पयली फावट अशें जाला की तेंच्या कडेन थंय 14 का 15 आमदार आसात, हय त्यांच्या वांगडा आसात, इंडिपेंडंट MJP आनी BJP धरून. फक्त 7 जाण ते ऑपोजिशनान आसात न्ही, उरलेले सगळे हेंचे आहा. हे पयली फावट जाला अशें इलेक्शन आनी तितून BJP हरल्या इतके आमदार आसतना. आनी म्हाका अशें दिसता, म्हणजे हांवें हांगाय सांगलेलें की एटमॉस्फियर असो आशिल्लो काँग्रेसीच्या फावरान. तुका याद आसा जाल्यार पळय हांवें सांगलेलें देश बरें आसा आनी हांगाय आसा, ताचो कसो फायदो करून काँग्रेस घेतली तें पळोवचें पडटलें म्हणून. आनी म्हाका दिसता की लोकांनी हे फावटी BJPक दाखोवन दिला. आनी हो जो परफॉर्मन्स कालचो आसा काँग्रेसच्या कॅन्डिडेट सावथाचो, हो लोकांचो, ते आमी एक लक्षांत दवरया. हो चडशें क्रेडीट जे आसा ते काँग्रेसीचे न्ही, ते लोकांनी थरयला. 12 कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रमाण काडून पळय तूं,
12 कॉन्स्टिट्युन्सी 9,000च्यान सुरू जाता 17,000 मेरेन येवन रावल्या अशें पयलीं फावट जाला. म्हणजे लोकांनी ठरयल्लें त्यांच्या एमडीच्या मन किंवा बीजेपीच्या मन त्यांच्या मतदारसंघातल्या लोकांनी काँग्रेसीक काडून काडून वोटींग दिल्या. ज्या जाग्यार म्हणजे सावर्डे सारक्या जाग्यार अजून तांकां येना थंय सुद्दां काँग्रेसीक मतां आसात. म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणांत म्हाका दिसता ही की बीजेपीच्या विरोधात आशिल्लो जो संतोष आशिल्लो न्ही तो हो म्हाका आनी ऑब्वियस साश्टीचो मेजर रोल आसा हितूर. ह्यो सगळ्यो गजाली एकठांय जाल्यात आनी तातूंतल्यान हो काँग्रेसीक फायदो जाला. आनी बीजेपीची म्हाका दिसता आतां बीजेपी स्वता आतां आत्मपरीक्षण करतली अरे हे कितें जालें काय म्हणून. आत्मपरीक्षण कशें करप हें आतां म्हळ्यार आत्मपरीक्षण हो एक खूब आमी हें करून उडयला सवाय शब्द करून उडयला. आत्मपरीक्षण हें कसलें आत्मपरीक्षण जावचें. कारण पळय एक गजाल कळ्ळें की ते फुटीर उत्तरेक आसूं किंवा ते फुटीर दक्षिणेक आसूं त्या फुटिरांची लायकी मतदारान दाखोवन दिल्या की तुमची 1,500 ती 2,000 ही तुमची लायकी. ताज्या की चड तुमची लायकी न्ही. सो बेश्टेच वचून थंय जेन्ना मंत्रीपद भोगता पळय ते मंत्रीपद भोगतना ही तुमची लायकी ही मतदार दक्षिणे तरच दाखोवन दिला की तुमची मायनस लायकी म्हणून. प्लस सुद्दां न्ही उत्तरेक तरी म्हाका दिसता ती प्लस जाली ताकाय बी कारणीभूत काँग्रेस आहा उत्तरेक ती प्लस जावपाक. नाल्यार उत्तरेकूय लोक दाखोवन दिता आशिल्ले एटलिस्ट फुटिरांक. सो हे आत्मपरीक्षण नांवाचो जो प्रश्न आसा जो आतां जातलें आनी जावचें किंवा करतली अशें पांडुरंग बाब म्हणटा तो खंयचे आत्म्याचें परीक्षण करप हें. तो म्हणलो ताजे मातशें हांव फुडें वतां हय की जें घडलां तातूंत काँग्रेसीचो खूब कमी वांटो आसा ही गजाल बरोबर. कारण तूं काँग्रेसीक काल जो कॅन्डिडेट जिखलो तो पळोवची ताका मेजर जी लीड दिल्या 5 फिगर्सांक हय ती बाणावली आनी वेळीन दिल्या. हय नुवें बाणावली आनी वेळ्ळी 5 फिगर म्हणजे थंय ह्या जैता फाटल्यान तरी 9,000 प्लस ह्या जैता फाटल्यान AAP गोवा फॉरवर्ड आनी एक्टिविस्ट हे आमी सांगत आयल्या पयलींच्यान हांचें मोठें जाळें आशिल्लें जें नॉर्थाक ना. तेच जर नॉर्थाक जर गोवा फॉरवर्ड मातसो स्ट्रॉंग आशिल्लो नॉर्थाक जर AAP मातशी स्ट्रॉंग आशिल्ली आनी चार जर एक्टिविस्ट आशिल्ले तर नॉर्थाकूय काँग्रेस जिखपाची. काँग्रेस म्हणजे अलायन्स जिखपाचें. म्हणजे तो फोर्स जो सावथाक आशिल्लो बिगर काँग्रेस तो तांकां नॉर्थाक मेळ्ळो ना. इन एडिशन काँग्रेसीन हांकां कशें जालां BJPंतल्या भितरल्या मनशांनी अथवा भायल्यान आयिल्ल्या मनशांनी गटबाजी जावन सावथाक BJPची वाट लागल्या वोटर पास ऑन जावन. नॉर्थाक तें काँग्रेसीच्या बाबतींत जालां. नॉर्थाक जे 2-3 कॉन्टेस्टंट आशिल्ले तांणी काँग्रेसीची अंतर्गत वाट लायल्या. हें तुका मांद्रे पेडणे आनी म्हापशां वयल्यान दिसता. कारण वोट बँक तुवें आतां जी इदोळ मतां सांगलीं की पास ऑन जावं हाजी BJPक लीड मेळूं ना म्हणून खंय खंय अपेक्षीत. हो पॅटर्न तुका फक्त थंय न्ही हो पॅटर्न तुका अक्रॉस MGच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी दिसता. हांव जें RGचें सांगतां RG इज टेकिंग ओवर प्लेस ऑफ MG. तूं पेडणे आनी मांद्रे तूं पेडणे मांद्रे पळय पेडणे मांद्र्या BJPचे वोट्स देंवल्यात. तुमचे 2-2, 3-3 थर आमदार आसात आदले हे आसात ऑपोजीट कोण ना तरी पेडण्या मांद्रे पडल्या. प्रियोळा वोट पडले BJPचे. एक मडकय जर सुदीन सोडलो सांताक्रूज जंय MG कॅन्डिडेट घालता दाबोळे थंय MG कॅन्डिडेट घालता प्रियोळा MG कॅन्डिडेट घालता शिरोडे MG कॅन्डिडेट घालता तुगेले मांद्रे घालता पेडणे घालता म्हापशें घालता. सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी BJPचे वोट कंपेर्ड टू 2019-24 पडल्यात आनी तो भाग RGन काडला. RGन थंय काँग्रेसीचेंय काडल्या आनी BJPचेंय काडल्या. दुसरी गजाल अक्रॉस आमी जेन्ना कॅल्कुलेशन करताले हांगा आमी म्हणटाले सेगीत की जो कोण येतलो तो 10 ते 15 हजारांनी येतलो. आनी तेन्ना आमी अशें कॅल्कुलेशन म्हजें पर्सनली कॅल्कुलेशन आशिल्लें की सावथ गोवाक अरावंड 77 ते 77% वोटींग जावं जाय आशिल्लें. तें एक्स्ट्रा 5-6% केलें जाल्यार तुगेलो फोणे बिणे ती लीड जी आसा ती इंडिया अलायन्स कापूं शकतले आनी जिखूं शकतले म्हणून. सो 69% to 77% एडिशनल जाय अशें म्हणटाले आमी तांकां जिखपाक. पूण तें नासतना सुद्दां सावथ गोवाक तांचो कॅन्डिडेट जिखलो. हाजें कारण ते वयले 6 ते 7% जे आसात जे
BJPचे आशिल्ले ते घुवन रिटर्न गेल्या हय आनी ताका लागून म्हणजे कोणूच कॅल्कुलेट करतना पक्षाची बेज वोट पडटली अशी धरना करेक्ट ती बेज वोट 35% कन्सिस्टंट धरली या पूण हांगा घात मारला 69 to 77 वचनासतना 69चेरच ते जिखले कारण 6 ते 7% BJPच्या कोर वोटरान हे जे डिफेक्टर घेतल्या तांकां लागून BJPचो कोर वोटर 6 ते 7% गुंवला हें आत्मपरीक्षण हें आत्मपरीक्षण हें इंट्रोस्पेक्शन जें आसा आतां नॉर्थाक काँग्रेसीन इंट्रोस्पेक्शन करपा जाय ताजे खातीर म्हाका दिसता काँग्रेसीक खूब खोल वचचें पडटलें म्हळ्यार मांडवीची जी डेप्थ आसा ती डेप्थ सुद्दां हुपून आनीक खोल वचचें पडटलें नॉर्थाक तर अशी परिस्थिती जाली की अनप्रेसिडेंटेड लीड आनी आमी जशें म्हणटाले साश्टीक जशी काँग्रेसीक लीड मेळटली तशी 70 आनी दिवचल नॉर्थाक तुगेली आखर लीड मेळटली BJPक हांव बेश्टेच कॅल्कुलेट करतालो तुमकां सांगल्यार अजाप जातलें श्रीपाद बाबूची जी लीड आसा जाल्यार 80,000 प्लस लीड ही फक्त 70 आनी दिवचल तालुक्यांतल्यान आयल्या 80,000 प्लस पूण हो जो डिफेक्टरांचो मुद्दो आसा की हाव दीस इज वॉट इज द मेसेज जॉयल सावथाक नॉर्थाक तर मेसेज दिवपाक सुयेशान म्हणटा तशें जर दुसरी वटेच्यान फोर्स आशिल्लो ऑर्गनायज्ड जाल्यार तुगेलो मेसेज मतदार दिता आशिल्लो हें फुटिरांच्या मतदारसंघा भितर पयल्यार कळटा नंबर 1 नंबर 2 सावथा भितर एक ऑर्गनायज आतां ताका तूं रिलिजियस फोर्स म्हण एक्टिविस्ट फोर्स म्हण कितेंय म्हण BJP सदां सांगताले की आमचें संघटन इतली स्ट्रॉंग आसा आनी दुसरी वटेच्यान कांय ना सावथाक एक ऑर्गनायज्ड फोर्स तयार जालो तो रिलिजियस म्हण एक्टिविस्ट म्हण कितेंय म्हण तो एक ऑर्गनायज फोर्स तयार जातकीर हें जें संघटन आसा त्या संघटनांतल्यो वेरो ज्यो आसा त्यो आमकां दिसपाक लागल्यो क्रॅक्स आमकां दिसपाक लागल्यो कितें तें नॉर्थाक तर अशी कांयच परिस्थितीच नाशिल्ली सो ताका लागून तो निकाल दिसता तो दिसता आनीक दिवचल आनीक 70 वॉट डू यू थिंक इज द लेसन इंट्रोस्पेक्शन करपा खातीर एज फार एज सावथ एंड नॉर्थ बोथ आर कन्सर्न The prime reason behind this prime learning in this South Goa election is religious polarization doesn't work in South Goa. Religious polarization will not work in South Goa because they खूबशे try केले, you know, the culture of. But Joel, very frankly, I don't think it has worked in North Goa also. Yes, yes. Because you if you that, check yeah, the you areas, yeah. the areas where people have not voted for religious polarization, certainly. Yes, yes. Yeah. Secondly, the anger behind these defections, Yeah. the political this thing, engineering of defection which has been happening, the South Goa people have clearly voted against it. Clearly, the anger was towards this defection. It Yeah. was reflected there. Thirdly, if you see the major difference between North and South is South, most of the issues which have recently cropped up are in South. And there has been a lot of arrogance and kind of dominance from the government in handling those issues, like whether it is double tracking, coal, linear projects, आणि कितें म्हणना का तूं major projects, infra projects and all against the people, land development. So many projects against this thing again in South Goa that were unresolved. This is where Viriato as an activist scored big because he represented as an activist. So तितून भितर तो add जालो. Secondly, the failure of all these people, again I am coming back again, all these people like whether it is hinterland BJP representatives, whether it is Murmugaon, failed miserably and they could not withstand this anger of people. Yeah. Basically it was the anger which was reflecting on this, and this was actually said by the Congress also and the India Alliance people that the anger will be seen in the voters in South Goa. Yes. So ना म्हाका ह्या एंगराचे दोन प्रमुख कारणां दिसतात एक तुमच्या स्वताच्या केडराक ग्रांटेड धरप स्वताच्या कार्यकर्त्यांक ग्रांटेड धरप जाय ताका भितर घेवप जाय तें करप आनीक मागीर ताका लागून वोटराक ग्रांटेड धरप हो एक गजाल आनी दुसरें जे लोकां कडच्यान आतां सारकें तुगेलें हें करपा येता की तुमचे कांय मंत्री जे आसात त्या मंत्र्यांक तुगेलोय ताका याद करून दिवपा जाय की पीपल डोंट वर्क फॉर देम दे वर्क फॉर पीपल म्हणून सो ही गजाल दिसता म्हाका लोकांनी परत याद करून दिल्या यू वर्क फॉर अस वी डोंट वर्क फॉर यू म्हणून. another interesting aspect Pramod is आमी खूब फावटी म्हणटा की मनी पॉवर will change the equation. Yeah. So
एक आम्ही लास्ट टाइम राउंड टेबलाकूय म्हणिल्लें की लास्ट फ्यू डेज मनी पॉवर विल कम इन टू प्ले एंड दॅट इज द टाइम द स्विंग विल हॅपन. We have seen in this election how Congress was struggling, or the India Alliance was struggling in terms of resources, money, manpower, सगळ्यांक struggle जातले. We have also seen the kind of money that was actually flowing in the last few days of elections from the ruling dispensation or from the candidate. Dhurai, after all these things, still this is the result which you are getting, a difference of 1,500. That shows that the voter has been very smart enough to vote according to his mind. दोन आस्पेक्ट फ्रॉम द स्टॅटिस्टिकल पॉयंट ऑफ व्यू हाजोय मुद्दो काडलो म्हणून पयशांचो इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. एक बीजेपीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर बीजेपीची लीड देंवल्या कंपेर्ड टू 2019. म्हळ्यार खंय ज्या जाग्यार तुमी निलेश काब्रालाक काडलो आनी कोणाक तरी मंत्री केलो थंय लीड देंवली. नंबर 1. दुसरी लीड खंय देंवली? शिरोडा देंवली, ज्या जाग्यार परत तुमी भायल्यान तुगेलो मनीस भितर हाडलो. तिसरी खंय देंवली? आतां तुमी बेस्ट जर पळयलें मोर्मुगांव देंवली. सो सेम गजाल जाली. आतां तातूंत भितर कितें, आतां थोडे हेवीवेट्स आशिल्ले, दिगंबर कामत, रवी नायक, हांणी आतां ती जंप दिवपाक जाय आशिल्ली. थंय रवी नायकान दिली 951, दिगंबर कामतीन दिली 1300. आतां आलेक्स रेजिनाल्डा काडलो. आलेक्स रेजिनाल्ड इज अ पार्ट ऑफ द इज अ चेअरमॅन ऑफ अ कॉर्पोरेशन. ही कुर्तोरी जर परिस्थिती पळयत जाल्यार कुर्तोरी इट इज हार्डली 839 एडिशन. सो ह्या लोकांक बाबा तुमी कितलेय तकले आपटियात, तुमकां बाबा आमी कांयच तुगेलें आयकुचें नात. तुमकां आमी निवडून दिल्ले एका पार्टीचे पक्षाचेर, तुमकां जर उडयोच मारपाक जाय जाल्यार तुमकां हें भोगचें पडटलें. हें म्हाका दिसता लोकांनी क्लियर सांगलां. सो इफ समबडी वॉन्ट्स टू रिड्यूस दीस verdict only to Salsette and polarization, then it is absolutely wrong. There is a far bigger message in this, and if you miss that message, you will be in a bigger mess. सारकें पांडुरंग बाब? हां, या. म्हाका दिसता आनी उदळ जे आमी आरजीचेर जो उलयलो सुयेशान बी की आरजीक अंडर एस्टिमेट करूंक मेळचें ना म्हणून. सो हो जो फायदो आसा न्हू ह्या लोकांनी जे पार्टी सोडून बीजेपीन गेल्या परत सो तेजो फायदो घेवपाचे हे जे आसा प्रयत्न ते आरजी करता. आनी आरजीक ह्या इलेक्शनाक सुद्दां सावथ गोंयान बरी मतां मेळपाची, पूण लोकांनी ठरयल्लें की म्हाका ताजो एक लिडर मेळ्ळो. तेणी म्हाका सांगलें की इवन चर्चीचे म्हणजे पाद्री पासून किंवा आपले कार्यकर्ते पासून बरे क्लोज जे फाटल्या इलेक्शना वांगडा आशिल्ले तांच्यांनी सांगलें की हे फावटी काँग्रेसीक 27 आमी परते आसा तुमच्या वांगडा म्हणून. सो हो जो वॅक्यूम आसा क्लियर जाला तो काँग्रेसीकूय घडये जमत काय ना जमत, पूण आरजेपी कांय जाग्यार तो घेवपाक सोदता जागा ती. सो म्हाका दिसता तूं म्हणटा तेच्या पूर्ण एग्री आसा की जे लोक पार्टी सोडून वतात पळय त्या सगळ्या लोकांक दाखोवन दिला, भाजपाकूय दाखोवन दिला की तुमी कितले जरी केले तरी आमी तांच्या वांगडा ना म्हणून. तुमकां इलेक्शन जातकीर मेजॉरिटी दिल्ली तरी आसतना जर तुमी ओपोजिशन वचून फोडटात जाल्यार लोक तुमगेले ईव्हीएमांतल्यान कशी फोडटले ते लोकांक दाखोवन दिला. ना आनी तूं म्हणटा सुयश इज इंटरेस्टिंग पॉयंट. तुमी आरजीचो मुद्दो काडिल्लो विच इज व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग की 3 फिगर आरजीक वोट्स 4 फिगर वोट्स खंय पडल्यात सावथाक तरी, नॉर्थाक तर तांकां एक्रॉस पडल्यात. 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीज अश्यो आसा हय जंय 2 ते 4,500 मेरेन मतां काडल्या तूं नॉर्थाक आनी तर 8 across कॉन्स्टिट्युएन्सीज एमजी कडेन अश्यो अलायन जातात Correct, आरजीच्यो correct. जंय लीड इज 3.5 ते 4,000 मतां काडल्या I आरजी agree. एमजीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी 8. नॉर्थाक दे हॅव इन्फ्लुएन्स इन 21 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. नॉर्थाक तर एक्रॉस आसा प्रश्नच ना. सावथाक शिरोडा तांणी All MG. 2800 प्लस, एमजीचे कॅन्डिडेट मडकय 2800 प्लस, केप्यां हय 1000 प्लस, सावर्ड्या 2000 प्लस. सो ह्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात प्रियर. पण सांग्यार आनी काणकोण सुद्दां दे आर 900 प्लस. या Establishes only one fact from this thing is all the time we were saying that RG was the B team of BJP. येस. पहिला त्यांनी Hindu areas, all these After at least this, Hindu you should area- not call them a B team. Yeah, you Yeah. can't call them a B team. प्रमोद लेसनाचो आरजींची इदोळ मतां काडल्या पळय हय. हय. सावथ गोंयान धरया हय. आरजींची मतां काडल्या
तितूंतले 4,000 मायनस केले जाल्यार तितलीच लीड आसा न्हू विरायतोची ती बी टीम कोणाची जाली बी टीम ना ती ताणें आपलें काम केलां आनी आमी ना म्हणटाले न्ही 65,000 प्लस वोट तेणी दोनूय कडेन मेळून काडलेली आसा तांचो वोट पळय इन द हिंटरलँड एरियाज दे हॅव टेकन वोट नॉट इन सालसेत सालसेतान कांयच ना तेंचें सो बी टीम झाली हे तेजे एक्स्ट्रा नॉर्थ गोवा जो कॅन्डिडेट आतां आयला हय ती मेजरली लीड जी आसा ती बीजेपी तुगेली बिचोली 70. आनी 70तली हय जे लिडर 10,000-15,000 लीड दिवन टोटल 80,000 समजान थंयच्यान आयले ती जे दोग लिडर एदी व्हडली लीड दिवन एका खासदाराक इतले लिडीन हाडूंक शकता तातूंतलो एक मुख्यमंत्री आनी एकटो मेजर पोर्टफोलियो आशिल्लो मंत्री तांचे इन्फ्लुएन्स फक्त 70 आनी साखळी जर आसत हे साखळी अथवा 70 सेंट्रीक पॉलिटिक्स बीजेपीक तारपाक शकना हो एक मेजर धोडा हातूंतल्यान दे हॅव टू बी बोथ हॅव टू बी लिडर्स ऑफ अक्रॉस गोवा तुमी जर भायल्यान मंत्री हाडल्यात फोडून आमदार हाडल्यात फोडून तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बीजेपीक ऑर्गनायझेशनाची शिस्त उरतली तुमी तांकां सांबाळून घेतले आस्पावन घेतले कॅडराक दुखोवच्यान ही जबाबदारी ह्या फुडाऱ्यांची आसा दिस इज नॉट डीप हे रिफ्लेक्ट जावना आणि मोर डिपर देन दॅट न्ही तुमी जर फाल्यां भायल्यान हाडटात कोणाक आनी जर तुमी कॅडराक कितले दुखयनासतना रावतले कार्यकर्त्यांक कितले दुखयनासतना रावतले दुसरी गजाल कितली मलमपट्टी करतले दुसरी गजाल आमी सुरवातीक हांव एक गजाल उलयल्लो की सावथ गोवाचो जो वोटींग पॅटर्न आसा इट इज सिनॉनिमस विथ सावथ इंडिया नॉर्थ गोवा इज सिनॉनिमस विथ हिंदी ही हार्टलँड परिस्थिती उरली ना दिसता आतां हांवें कितें म्हणलें मोदीचो इम्पॅक्ट थंय सभा जाली हय. 2 सभा जाल्यो तेंय म्हणिल्लें मोदी हांगा तुका क्लियर दिसता की मोदीक पळोवन मत मारा कमळाक पळोवन मत मारा हो इम्पॅक्ट सावथाक चलचो ना हें हाजे वेल्यान दिसलां की हे कंटेन्शियस इश्यूज तुमी फुटिरांक हाडले तुमी मायनॉरिटींक दुखयले हे इश्यूनी मोदीच्या इमेजीचेर टेक ओवर केला हो अनभास आमी पयलींच उक्तायल्लो की मोदीचो नॉर्थ गोवाक एक वेळ फरक फोकस पडूं शकता पूण सावथाक पडूंक शकचो ना आनी प्रिसायजली तें जालां प्रायम मिनिस्टराचो सावथाक 0 फोकस पडला आनी ऑल दीस इश्यूज हॅव टेक हें कित्याक सांगता आत्मपरिक्षण करतना परत जेन्ना 2027 येतलें तुमकां एक म्हणजे मोदी ना तारपाक जें तुमी खतखतें केलां जी खिचडी केल्या ती तुमकां आतां निस्तारू जाय ती निस्तारपाक पलीत कडेन गेल्या कारण ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तांकां मार बसला थंय ऑलरेडी 2 बीजेपीचे फुडारी आसात एक आमदार एक पडिल्लो आमदार आनी एक भायलो 3 आमदार थंय घुसल्यात तांकां तुमकां निस्तारू जाय प्लस तुमची एमजीची वोट बँक जी आसा ती आरजीक पासोन जाता देर आर थ्रेट्स अक्रॉस एमजीस कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यांनी बीजेपीक वयर काडल्या त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बीजेपीक फुडल्या इलेक्शनाक कंटिन्युअस थ्रेट अक्रॉस जाला आय हॅव व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टॅटिस्टीक की मार्जीन जे आसा ते अरावंड 13,500 सुमार आसा बरोबर सावथाक नाव देर इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टॅटिस्टीक शिरोडा 1,327 लीड देंवल्या कम्पेर्ड टू 2019 मोर्मुगांव 1,373 लीड देंवल्या कम्पेर्ड टू 2019 दाबोळी 1,055 देंवल्या कम्पेर्ड टू 2019 कुडचड्यार 1,722 देंवल्या कम्पेर्ड टू 2019 आनी कोर्ताली इज वेर दे हॅव अ इंडिपेंडंट MLA सपोर्टिंग द गव्हर्मेंट ती 1,839 ऑपोजिट गेल्या लीड नाव इफ यू कॅल्क्युलेट ऑल दीज थिंग्स रफली इट वूड हॅव कट द हाफ ऑफ द लीड अँड वेर द चान्स वूड हॅव बीन मुंबय विथ 48 मतांनी बी कोणी जिखलं पळय त्या तशी परिस्थिती जावपा इतली म्हळ्यार फॉरगेट अबाउट सालसेत इफ यू हॅड मेंटेन्ड युअर 2019 लेवल you were in a contention, very close contention. You may have probably won by 5 votes. But even if you had maintained your 2019 lead in these constituencies, 4-5 constituencies, you would have been through. So I'm saying don't exclusively put the whole thing on Salset.
बरोबर न्ही? आनी कितें आसा जाणा मरे क्लियर दिसता प्रमोद कॅडराचो मनीस आणि कॅडराचो खावला. वोटर 6 ते 7% घुंवला फिक्स फिगरांनी सांगता 6 ते 7% बीजेपीचो वोटर 6 ते 7% घुंवला. म्हाका दिसता प्रमोद लास्ट की देर इज अ लिटल बीट ऑफ ओवर कॉन्फिडन्स तुका पळय सिटी रवी आयलो तेन्ना पयलीं तांकां वॉर्निंग दिल्लें की डू नॉट रिलाय ऑन दीस पर्संटेजीस ऑल द टायम आमचे लिडर्स आसा ते स्टेट लिडर्स दे वर सेईंग दॅट अमूक जाग्यार अमूक पर्संटेज नुवें अमके पर्संटेज मडगांव अमके दोज पर्संटेज डोंट वर्क वेन वी हॅड सेट विथ ऑन द राउंड टेबल विथ द चीफ मिनिस्टर आय आस्क्ड हिम how will you face an embarrassment when you are going with Modi as your face in South Goa, because South Goa politics is different. Yeah. He said, no, we are 100% sure of winning and all. कित्याक जिखतना आमी जिखतलेच 100%. दोनूय सीट आमची आसतली. Now how you are going to answer that? Yeah. See, because it is a complete rejection of Modi in South. ना आनी म्हाका एकट्या बीजेपीच्या मनशान तुगेलें हें विचारलें की टार्गेट्स जी दिल्ली ती टार्गेट कोणी कोणी अचीव केली. हां. सो व्हेरी सॅड दोगूच जाण त्या टार्गेटाची लागीं पावले. ते एक म्हळ्यार गणेश गांवकार आनी एक दुसरो तुगेलो रमेश तवडकार. बाकीचे सगळ्यांचे टार्गेट मिस जाले, थोडे जाण तर डिजास्ट्रसली मिस जाले आनी एक मनीस जाणें तांकां तशे भशेन हें केलें तो सुदीन ढवळीकर. तुवें एमजीचो मुद्दो काडलो. एमजी इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग फॅक्टर. एमजीचो अशें सुदीन बाब आनी जी तारोलकर. Both of them have delivered. So the point is, the allies have delivered for India alliance. The allies, as far as not independent allies, these party allies have delivered for NDA. And their own people have not delivered in South. कितें म्हणटा पांडुरंग बाबा एमजी फॅक्टराचेर? एमजी फॅक्टराचेर ते तूं थंय जर पळयलें जाल्यार आरजीन पळय थंय बरी मतां काडलेली आसा एमजीच्या. एमजीच्या अक्रॉस कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हय. आर्जीन मतां काडल्या 3.5 ते 4,000 2.5 ते 4,000. एक म्हत्वाचो मुद्दो म्हाका दिसता प्रमोद आमी हें करपाक जाय की जो मुदळ चर्चेक आयल्लो मातसो हय. फोंडा शिरोडा किंवा केपें कोणा कोणाक हाडला पळय हेंच्यांनी हय. इम्पोर्ट केल्ले तेंच्यांनी बीजेपीचीच मतां तेंच्या हितून आसा. हय. ते आपूण येताना तेंच्यांनी काँग्रेसीची मतां हाडूंक ना. ते सगळे कडेन आसा. सो ते जे मेरेन चेंज जायना न्ही म्हाका दिसता की सावथ गोंयांतले पॉलिटिक्सूय चेंज जावचे ना. Correct. जो मेरेन ह्यो सगळ्यो कॉन्स्टिट्युशन ज्यो आसा इंटरनॅटाच्यो फोंडा पासून ते सांगे सावर्डे काणकोण सगळे म्हणटकीर शिरोडा थंयसरलो वोटर जो मेरेन बीजेपी हें करिना फोकस करिना साश्टीचेर फोकस करूनच जावचें ना तुजें. Correct. तुका हांगा आतां वयचो पडलो थंय काँग्रेसचे जे लोक हाडल्या तेंच्या वांगडा जे आशिल्ले कॅडराचे तेंचे वोटर जे आसात तेंकाय हाडचे पडटले तेन्ना तेन्ना सावथाचे इले पॉलिटिक्स चेंज जाता. व्हेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन. हांव 2027 तुवें नजरेन तुवें तीग जाण आसा म्हूण सांगिल्ली प्रत्येक मतदारसंघात. हांव सकाळीं एका बीजेपीच्या लिडरा कडेन उलयतालो आनी बरो सुशिक्षीत लिडर ताका साहित्य कळटा लिटरेचर कळटा. हांवें म्हळें कितें जालें तुमचें अशें सावथाक? ताणें सांगलें की म्हणपाक लागलो चंद्रशेखर गोखलेची म्हणपाक लागलो एक कविता आसा. मागीर हांवें ती हेंय करून घेतली ट्रान्स्क्रायबूय करून घेतली. चंद्रशेखर गोखलेची म्हणपाक लागलो एक कविता आसा की चढाओड या शब्दाचा अर्थ आपण किती वेगळा लावतो. चढाओड या शब्दाचा अर्थ आपण किती वेगळा लावतो. कोणी चढताना दिसला की त्याला उडायला धावतो म्हणून. तो लिडर हो सांगता तुका असत कळलं ना म्हणना. पण जेन्ना हो तुवें जेन्ना एकाच मतदारसंघा भितर 3 नेते म्हूण आसात. सो आज सकाळीं चंद्रशेखर गोखलेची ही कविता हांवें एका राजकीय फुडाऱ्या कडच्यान आयकली की आमचें कितें जालां हें आयकलां. हातूंत कशें आसता हांव सांगता कित्याक हें 2027 नदरेन सी बीजेपी हो ग्रो जालो एमजीच्या वोट बँकेचेर. हय. आनी एमजी जेन्ना तांचे कंट्रोलाक आयली तूं फाटले 2 इलेक्शन्स फाटले 2 टर्म्स कंटिन्युअसली पळयता ते एमजीक मर्जर करपाक फाटल्यान लागल्या. तुमी नॅशनल पार्टी तुमचे कडेन जर रिजनल फ्लेवर घेवन चलूं जायना तुमी एक रिजनल फ्लेवराचो अलायन्स पार्टनर कंटिन्युअसली तुमच्या मुखार बरोबर जितो दवरपा जाय जो राष्ट्रीय पक्षाक रिजनॅलिटीचो आदार दीत रावतलो. इन्स्टेड तुमी ताका सोंपोवपाचो यत्न केलो आनी तातूंतल्यान कितें जालें एमजी जी एका तेंपार 8, 10, 12 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सीट घालताली तिका आज तुमी 2 सिटांचेर हाडून दवरली. पूण तो वोटर तुमचे हाजोर तो वोटर तुमचे कडेन येना. हय. दॅट वोटर हॅज डायरेक्टली गॉन टू आरजी.
आनी RG ह्यो MGचो जागो घेता आनी 2027 घेतली. यू मार्क ऑल द फिगर्स. हय हो वोटर BJP कडेन जो वचपाचो तो तुमी MG काबार केल्ल्यान तुमी तुमच्या पांयार फातर मारून घेतला आनी तो रिजनल वोटर तुमकांय वचना MG वचना. आतां तो RG वता आनी युवा वोटर वता. युवा वोटर वता. आता प्रश्न येता जॉयल व्हेरी फ्रँकली इन द लास्ट सेगमेंट वीच इज आय वॉन्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग तुका बाय पुटींग ऑल ऑफ अस इन द स्पॉटलायट. आतां इन लर्निंग्स बिर्निंग्स आत्मचिंतन आमी सगळे उलयले. आतां CMान करप कितें करचें. आतां कांय जाणांचेर ही जर परिस्थिती पयली जाल्यार थोडे जाण तांणी जे भुरगे डिस्टिंक्शना पास जातले अशें दिशिल्ले आहा ते थोडे तर पास क्लासाक आहात, थोड्यांची परिस्थिती एटिकेटी आहा आनी थोडे तुगेले डायरेक्ट फेल जावन तुगेले घेवन आयल्यात घरा कडेन. सो आतां हेडमास्टरान कितें करपाचें. See, Pramod, these lessons were there in 2022 also. After की जे तुम्ही इम्पोर्ट करून हाडटा they are not going to deliver. They are not going to deliver because the voter is not shifting with them. या So तेंचे करून ते येवन आनी तरी पार्टी केडर जो BJPचो पार्टी केडर तोय आसना तेंचे बरोबर. करेक्ट. So it is like double whammy for them. So आता CM will have to take a call हय कितें करपाचें. because going forward हय I think he is not in a comfortable position to take a call right now. कित्याक तेणी ऑलरेडी दुखयल्ले आसा तेंचेच केडराक न्हू. आतां परतून ते रिवर्स करतलो जाल्यार आनी खूब हें जातलें. वेर आर यू गोइंग टू डू. वेर आर यू गोइंग टू सेंड दिस लिडर. आर यू गोइंग टू सॅक देम. आर यू गोइंग टू सेंड देम बॅक. वेर तेच विचारता तुका कितें करपाचें ताणें. करपाक कांयच शकना. नाव वील हॅव टू वेट फॉर 2027 एंड look at his stars and see something turns out from Look at the stars and see. पांडुरंग बाब तो म्हणटा नक्षत्र पळोवपाचें म्हणून. आतां नक्षत्र पळोवपाचें मुख्यमंत्र्यान काय डायरेक्ट एक्शन घेवपाची होच चान्स आसा. प्रगती पुस्तक मुखार आसा, प्रोग्रेस कार्ड मुखार आसा. मनोहर पर्रीकर सुद्दां आसतना त्यांच्या लोकांची त्यांच्या कॅन्डिडेट डिफीट जाल्लेली आसा. पूण 2019 ह्या मुख्यमंत्र्याचो योगायोगान कितें हें बरो की नशीब बरो तेजें की तो सगळी बरी इलेक्शनां जिखत आयिल्लो आनी पयली फावट ताका मेजर शॉक बसलो तो सावथ गोंयाचो. आनी कारण ताका आमी हांगा रावंड टेबलान विचारलेलें की तुमी श्रीपाद भाऊच्या प्रचाराक कोण येना, तुमी सगळे सावथान आसता म्हणून जालें उलटें. सगळे ते आसले पूण ते थंयसरलो कॅन्डिडेट पडलो तेंचो आनी हांगा कोण नासलो पूण हो जिखलो. सो म्हाका दिसता ताका उपाय आतां कांय ना. आनी तूं तुवें कोणाक घेतला तांकां काडपाक जाय म्हणटा, कोणाची मिनिस्ट्री काडपाक जाय तातूंतय तें जावचें ना. कारण तूं तांकां दुखयलें न्ही जाल्यार फुडाराक तो आनी नुकसान आसा. सो म्हाका दिसता की काँग्रेस कडल्यान जो तुमी लोक हाडलेलो आसा तो वोटर हाडपाक जाय. लोक हाडलो ना, लिडर ते लिडर हाडला तेजे वोटर हाडपा खातीर जर प्रयत्न करिना न्ही हे जाल्यार मागीर हांचे आनी कांय जावपाची शक्यता ना. सावथ गोंयचे उलयता. कारण सी इफ पीपल आर फंडामेंटली अगेन्स्ट दीस कायंड ऑफ पॉलिटिक्स की तुमकां मेजॉरिटी आसा, मेजॉरिटी तुमकां आमी पब्लीक मॅन्डेटान दिल्या तरी आसतना तुमी वचून जर विरोधी पक्ष फोडून लोक हाडटात. इफ अ वोटर ऑर अ पब्लीक इज फंडामेंटली अगेन्स्ट दीस कायंड ऑफ पॉलिटिक्स डू यू थिंक हो लोक हाडप जातलें. हय आमी ते वारंवार बरयताय बीन गोंय आनी गोंयचे राजकारण गोंयचे लोक हे सगळ्यान वेगळे कळ्ळें तुका न्ही. हांगा आमकां तुजी ते स्वताची हेजेर घेवन जर अजेंडा घेवन जर तुमी गेले न्ही ते घोशणा दिवपाचे आनी रिलिजियस हे करपाचे जाल्यार ते हांगा चलना गोंयांत. आमी सेक्युलर हेचेर बेस आशिल्लें राज्य आमचें. सो हांगा तुमकां राजकारण मातशें बदलचें पडटलें. मागीर याद आसतली सुयेशाकाय आसतली पार्सेकर असो सांगला की कोणाच्या कितें लोकांनी कितें बीफ खावपाचें आनी खावपाचें तर आमकां पडना म्हणून. मनोहर पर्रीकर सुद्दां केन्ना पडूंक नाशिल्लो, होय मुख्यमंत्री पडना. पूण भाजपान आपली मातशी पॉलिटिक्स गोंयांत बदलची पडटली. ह्या राज्याची प्रकृती पळोवन ह्या गोंयची जी सिच्युएशन पळोवन आपले पॉलिटिक्स मातशें बदलचें पडटलें. हे जे पॉलिटिक्स करता पळय ताचोय परिणाम ह्या इलेक्शनाचेर जाला. ते आमी फुडल्या रावंड टेबलान केन्ना तरी उलोवया. फुडल्या रावंड टेबलान मातशें ब्रॉडर उलोवया, नो प्रॉब्लेम. बट सुयश तुवें सांगलेंच ना म्हाका मुख्यमंत्र्यान कितें करप तें. मुख्यमंत्री कितें करतलो जे काँग्रेसींतले लोक हाडलेले आसा तांच्या वोटराक कशें हाडप आनी आपले पॉलिटिक्स कशें बदलप भाजपान हाचेर काम करचें पडटलें. ओके कितें करपाचें मुख्यमंत्र्यान. म्हाका जॉयल आनी पांडुरंग फिलॉसॉफिकल उत्तर दितात. प्रॅक्टिकल सजेशन दी CMाक. तूं तरी प्रॅक्टिकल सजेशन दिता. हय मास्तर शिकयता, मास्तराकय शिकचो पडटा. सो अशे वेळार मास्तरान कितें करप, फाटीं गाडी घेवप,
भुरग्यां सगळ्यांक भायर धाडप आपणेच पाटी काडी घेवप ते बोर्डार आपणें कितें केलें तें बरोवप आनी ती गणितां करप तुमचे 23 आशिल्ले तुमकां 33 कोणें कर सांगलें कित्याक केलें गरज आशिल्ली ना त्या 33 कोणें कोणें तुका कितें कितें दिलें मास्तरान गणीत करप मास्तरान सगळ्यांक घरा धाडप आपणेंच कितें केलां तें आनी ती गणितां करप सारकी आनी त्या धांचो वयल्या धांचो रिव्यू घेवप आतां प्रत्येक फाटी जेन्ना जेन्ना BJPन अशें कोण कोण भायले हाडल्या प्रत्येकाक खबर आसा की ते त्या टेन्युअरा पुरते BJP बरोबर रावतात दे कांट फायट इलेक्शन्स ऑन लोटस सिंबल नन ऑफ देम हिस्ट्री हॅज प्रूव्ड I was hoping- मायनॉरिटीचे जे हाडल्या ते कोणूच फुडले इलेक्शनाक लोटसाचेर फायट करून इलेक्ट जावंक शकना हो तांकांय फुडार खबर आसा बट आय वॉज होपिंग दॅट अ दिगंबर कामत कॅन ऑर अ रवी नायक कॅन लोकांनी आतां दाखोवन दिला की तुमी सामके अशे सुशेगाद रावं नाकात हा म्हणून पूण दिगंबर कामत हो तांकां घडये आतां लोकसभेक जरी लीड हाडिल्ली ना पूण दिगंबर कामत हो फालसा काय समजा मडगांव पुरतो रावलो हय तो मडगांव पुरतो आपलो सीट हाडूं शकता तितलीच ताची तांक उरल्या इट हॅज प्रूव्ड या कारण दिगंबराची मास अपील जी आसा ती हातूंतल्यान कन्विन्स जावना सो धांतले एक दोग जरी सोडले बाकीतले कोणूच क्लियर आहा की दे वॉन्ट बी कॉन्टेस्टिंग ऑन लोटस सिंबल सो मास्तरान ती पाटी काडी घेवची आनी मास्तरान आपल्याच केल्ल्या कर्माचो रिव्यू घेवचो आनी आपणेच ठरोवचें हें 23 वेल्यान जे 33 केलां तें आपणें कितें केलां आनी कितले कॅडराक दुखयल्या तातूंतल्यान कॅडराक प्राधान्य दिवन कारण फुडले फावटी एक वेळ 33% हे आसतले एक वेळ हे कॅन्डिडेट आसचेय ना मागीर जर तुमी प्रॉक्सी आतां हांवें सुरवातीक म्हणलें तें जर तुमी प्रॉक्सी घालतले प्रॉक्सी घालतना सुद्दां असली ब्लंडर करूंक जायना जी सावता केल्यात ती जाका रावपाचें आसा ताणें सरळ रावचें हे 2 धडे घेवन मास्तरान फुडें वचचें हे 2 धडे घेवन मास्तरान फुडें वचचें म्हाका पांडुरंग आज म्हाका खुबशे अशे BJPचे लोक जे आसात ते मातशे हें जाल्यात कितें तांकां कविता शायरी अशे येतात सो आय वॉज टॉकिंग टू अनादर लिडर एंड दॅट अनादर लिडर टोल्ड मी अ शायरी जी शायरी आज खूब ट्रेंड जाता कळ्ळें तुका तो म्हणपालो गोंयांतूय तेंच जालें आमी कितें जालें ही नरेटेड दॅट व्हेरी नायस शायरी की हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था हमारी कश्ती वहाँ डुबी जहाँ पानी कम था म्हणून सो ही परिस्थिती ताणें म्हाका प्रामाणीकपणान सांगली बट एक जागो ज्या जाग्यार तांची कश्ती नाही डुबी तो म्हळ्यार उत्तर गोंय इतली डावट घेवन कितें पळयता उत्तर गोंयाक ते विक्रमी मार्जीन घेवन जिखल्यात तुवें म्हाका सामको डावट घेवन पळयलो सो उत्तर गोंयचें श्रेय कोणाक उत्तर गोंयचें श्रेय येता हाचेर एक मोठो हो अभ्यासाचो विशय जाला कारण तुका याद आसा सुयशाका याद आसा जयलाका याद आसा जेन्ना आमी डिनराक मेळ्ळे मिनिस्टर कॅन्डिडेट तेन्ना श्रीपाद भाऊचे नजर आमच्या लोकां कडेन आशिल्लो म्हणजे पत्रकारां कडेन आशिल्लो जमनीचेर आशिल्लो सकयल आनी गेल्ले कडेन ताका तें फेस करचें पडलां सो श्रीपाद भाऊन म्हाका दिसता वेवस्थीत सगळें तें आयकून घेतलें लोकांनी सांगलें की आमी नांव आतां मारचें हें करचें ना इवन भंडारी समाजान आपल्या देवस्थानाच्या राजकारणांत सुद्दां श्रीपाद भाऊचें नांव हाडलें मुख्यमंत्र्याचें नांव हाडलें इतकें सगळें जावन श्रीपाद भाऊ 1 लाखा परस चड लीड घेवन येयला विक्रमी हय तर म्हाका काल सावयकरांचें हें घातला एक कविता घातलेली पळय तेतून ती शेवटची लायन आसा म्हणजे सायलंट जनता दोन्ही कडेन लागता हय ती दोनूय कडेन लागल्या दक्षिणेक लागता ती लायन बाकीची तेज्या आहा ते खंय लागना ती शेवटची लायन जी असली पळय तेची ती उत्तरेन सुद्दां लागली हो एक मोठो हें आनी श्रीपाद भाऊन प्रूव केलें की आपूण एक बरो लिडर आनी ह्या पक्षा कडेन प्रामाणीक आसा म्हणून आमचे भितर सुयश अशे अभ्यास खूब करता तो म्हणटा की उत्तरे भितरली लीड हो अभ्यासाचो विशय म्हणून भाऊची एंटी इनकम्बन्सी खंय आज जर कोणी विचारपाक शकता खंय कळ्ळें तुका कारण भाऊ फाटली 5 टर्माक जितली लीड घेवन जिखला ताच्या की चड लीड घेवन आज जिखलो सो उत्तरेचें श्रेय कोणाक उत्तरेचें श्रेय काल भाऊनच सांगलें न्ही काल तिरसांचो जेन्ना भाऊन आमकां बायट दिल्या आपूण जिखून म्हणटा तो आपल्याक जिखयलो ताजे खातीर आपूण उपकारी भाऊ उलयला हय सो भाऊ जिखयलो दोगांनी एक म्हणजे सत्तरी बिचोलेन सांखळेन आनी दुसरो काँग्रेसीन हय काँग्रेसींतल्या भितरले गटबाजेन तुका सांगता वोट खलपाचे म्हणजे ताजे होम ग्रावंड मांद्र्यां पेडण्यां म्हापश्यां होम ग्रावंडाचेर काँग्रेस ताका सांबाळूंक शकली ना ती जर थंय ताका लीड दिल्ली
जाल्यार कितलीशीच लीड कापतले आशिल्ले आनी क्रेडीट टू ऑफकोर्स साखळ्यांनी BJP 70 जी लीड दिल्या हय. ती एक्स्ट्रा ऑर्डनरी म्हणून भाऊ म्हणटा की आपल्याक हाडलो हय भावुकताची जाणीव आसा सो भाऊक हाडला तो काँग्रेसीन हाडला आनी 70 साखळेन हाडला दॅट्स ऑल. श्रेय कोणाक तूं तरी ह्या अभ्यास उत्तरेचें One is Shripad was a non-controversial person. Non-performance was the only parameter where he was facing some negative remark there. But otherwise, he has a very smooth kind of a term, Correct. successive 5 terms in as a Lok Sabha MP. Controversy नाशिल्ली. Opposition सामकोच वीक पडलो to an extent that खलपाची वोट पोल केले ती हेणे पयली तेच्या परस चड वोट केल्ली आमचो गिरीश चोडणकर. करेक्ट By and Congress has not made any attempt in North Goa despite all these debacles in the past. त्यांचो North Goa presence म्हणून हें करूंक ना. आतां पळय BJP even at least they tried in South Goa by putting a women candidate or different kind of a thing which they tried. हे कोण ट्राय करूंक सरिना कांय पार्टी केडरूय वाडोवंक सरिना कांयच ना यू नो दे आर गोईंग बॅक इन टू दीस वेटरन्स ओल्ड फेसीस. सो एज अ होल if you see Shripad was bound, they were destined to win actually. They No, have but not with this kind of a lead, then where is that anti-incumbency? Where is the question? Where is that questioning? anti-incumbency will work, Pramod, only when there is a strong opposition. When you have an alternative, where is the alternative for you? There is no alternative for you. Yeah. So where's the question of anti-incumbency working here? By default, it's an easy win for him. Yeah. And I think even the opposition has already surrendered themselves, you know, saying that he will win. Looks like the body language was very clear that he is going to win. या सो दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. म्हाका मुख्यमंत्र्यान कितें करचें हाजेर तुमी बरी बरी सजेशन दिली. हांव लास्ट इतलें सजेशन दितां आनी घडये तुगेलें तें कोणाक जमतलें मातशें दुखतलें पूण तें दिवप गरजेचें आसा. हातूंतल्यान जे लेसन्स मेळ्ळ्यात ते लेसन्स घेवन जर 2027 जर बरी कामगिरी करपाची आसा जाल्यार मुख्यमंत्र्यान आतांच एक्शन घेवची. पावसाचे दीस कळ्ळें तुका. आतां सद्याक माय तापिल्लो, आतां हळू पावस येतकीर तुगेल्यो गजाली थंड जातल्यो. सो कांय गजाली राजकारणा भितर थंड आसतना करप गरजेचें आसता, थंड हवामानात. सो म्हाका प्रामाणीकपणान दिसता की अ चीफ मिनिस्टर शूड गो फॉर अ मेजर रिशफल ऑफ कॅबिनेट. कारण तुमचे मंत्री कितें ते कितें काम करतात, कितें काम करनात आनी कसलीं कामां करतात हे सगळे गजाली आतां गोंयकाराकय खबर आसात, तुमच्या आमदाराकय खबर आसात, तुमच्या पक्षाकय खबर आसात आनी तुमच्या केडराक आनी कार्यकर्त्याकय खबर आसा. इट इज हाय टायम यू आर रायट नाव इन द प्रॅक्टिकली इन द मिडल ऑफ युअर टर्म. सो इफ यू वॉन्ट टू डू समथींग दीस इज द टायम. रिशफल करात. जाय जाल्यार नवीन मनीस हाडात, नवीन दृश्टिकोन आशिल्ले मनीस जे आमदार आसात तांकां हाडा भितर आनी ट्राय टू डू समथींग डिफरंट. कारण जें चल्लां तें आमकां फुल्ली एक्सेप्टेबल ना हें मतदारांनी स्पश्टपणान सांगलां. आज इतल्याचेर थांबता. फुडल्या रावंड टेबलाक पांडुरंगान ऑलरेडी अजेंडा सेट केला की वी वील लूक एट द ब्रॉडर अँड डिपर इश्यूज ऑफ द मेसेजींग ऑफ दीस इलेक्शन. पण आज हाजो अर्थ अन्वयार्थ आनी ताजे आंकडे ह्या गजालींचे आमी उलयताले. पांडुरंग बाब, जयल बाब, सुयश बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्राबाद प्रुडंट. नमस्कार.